तोंडदुताच्या इतिहासावेले वाचप. जुदेवानी आणि विदेशांनी आपल्या वडिलां सांगाती दोन दुतांक त्रास दिवंक आणि फातरावन मारूंक तयारी केली. दोन दुतांक हे गोमतोच ते लिकावन्याचे लिस्त्रा आणि देर्बे नोगरांनी पळून गेले आणि थंय आनी भोंवतणच्या गांवांनी तांणी शुभ वर्तमान परगटले. लिस्त्रांत एक अपांगूळ मनीस आसलो. तो जल्मान थोटो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन करतालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका विस्वास आसा तो पळयून व्हडल्या ताळयान म्हणलें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केल्लें तें लोकांचे उरपोंजीन पळयना फुडें लिकावनेचे भाशेन तांणी व्हडल्यान म्हणलें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मदें देंवल्यात. बार्नाबासाक तांणी जुयस म्हणून नांव घालें आनी पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हेर्मेस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलोल्या झेउसाच्या मंदिराच्या यादनिकान हार घालून नेटोयलेले पाडे दारवंट्याशी हाडले आनी लोकां सांगाती तो योद्न भेटोवंक सोदतालो. हें आयकून बार्नाबास आनी पावलू दोन दुतांनी आपले आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून तांणी व्हडल्यान म्हणलें, इश्टांनो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आनी तुमचेच भाशेन मनीस पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. ह्या कुड्ड्या देवांक पाट करून स्वर्ग आनी संवसार आनी सोमदीर आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रचलां त्या जिव्या देवाशी परतून येयात. आदल्या पिणकांनी आपली वाट दवरूंक सगळ्या विदेशांक ताणें निर्मिलें. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावंक ना. सर्गार थावन तो पावस धाडटा, काळा परमणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता. इतलें सांगूनय आपणाक योद्ध करिना जावंक लोकांक आडोवंक तांकां भोव अवघड जालें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे मोहिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगोर तुज्याच नांवान जोडून घे मोहिमा. तुज्या पासत, तुज्या मोगा पासत, तुज्या विस्वाशीपणा पासत तुका मोहिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें ओणभावार्थांनी कित्याक म्हणचें? सोबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगोर तुज्याच नांवान जोडून घे मोहिमा. स्वर्गार आनी पृथ्वीर आमचो देव आपणाक जाय तें सगळें करता, पूण ताच्यो मुर्त्यो रुपया भांगाराचो मनशाच्या हातांनी घडल्यो. सोबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगोर तुज्याच नांवान जोडून घे मोहिमा. स्वर्गा आनी पृथ्वीच्यो रचणार सर्वेस्पर, तुमचेर आशिर्वाद घालूं. स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेस्पराचो, पूण प्रितूम मनशाक ताचें देणें. सोबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगोर तुज्याच नांवान जोडून घे मोहिमा.
पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळं तुमच्या मनांत हाडटलो. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तींच म्हजो मोग करतात, आनी म्हजो मोग करतात तांचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव तांचो मोग करतलो आनी तांकां म्हजी वळख दितलो. जुदासान हो इस्कारियोत न्हय म्हूण पूण दुसरो ताका म्हणलें, सोम्या, तूं संवसाराक तुजी वळख दिवचो नाय पूण आमकां दितलोय. हें अशें कितें? जेजून ताका प्रतिपाल केलो, म्हजो मोग करतात ती म्हजे उतर सांबाळटलीं आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो, आनी आमी तांचे तांय येतल्यांव आनी तांचे सवें ठिकाण करतल्यांव. म्हजो मोग करिनात तीं म्हजी उतरां सांबाळिनात, आनी तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयल्या त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारावती. मुणगे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळं तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वा काणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तींच म्हजो मोग करतात. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां उगडास करता. ताचो मोग फकत उतरांचो न्हय पूण तो कर्णांतल्यान दाखलो करता. ताची शिकवण मांडून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळून तो दुसऱ्यांक वांटा. तेन्ना सुखी आनी खुशाल जिवीत जिवंक दुसऱ्यांक स्फूर्ती आनी प्रेरणा मेळटा. जेन्ना आमी ताची शिकवण मांडून घेता तेन्ना आमी निर्डुकाय फोटिंगपण पयस करता. अशें केल्यार आमी आमच्या जिवितांत जेजूचें उतर मांडून आनी दुसऱ्यांक तें वांटूंक पावतलीं. तर जेजूच्या मोगान रिगून ताचो आज्ञा पाळून वावुरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, जेजूचा आज्ञा मांडून आनी ताचें उतर सांबाळून तें पुरगोटूंक वावुरया.